नमस्कार, पोळे प्रुडंट खबरो. दारी रांगोळी विश्वासाची, तेजस्वी पणती समाधानाची, सदैव राहो साथ लक्ष्मीची. आपणा सर्वांना शुभ दीपावली. जीपी पार्सिक सहकारी बँक लिमिटेड. गोंयभरची नुस्त्या मार्केटां दिसभर बंद. मार्केटांनी शुकशुकाट. ट्रेडरांच्या आझाद मैदानार शक्ती प्रदर्शन. इन्सुलेटेड कंटेनरांनी नुस्तें येरादारीची तयारी. मात लायसनाक जाय 2 म्हयने प्राझ. चर्चिल म्हणटा माफियांक कडेक काडात. आयात बंद करून मार्केटांत दिया गोंयकारां कडेन. एफडीए मंत्री म्हणटा सिंधुदुर्गवाले आसूं गोंयचे ट्रेडर. दबावाक भीक घालिना. कायदो पाळात. मुजत ना. कुमारजुंवेचो आमदार पांडुरंग मडकयकाराक पावलो गोंयांत. सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण मडकयकाराक आयतारा मुंबय सावन घरा धाडलो. 5 म्हयने मुंबय चलताले उपचार. हजारांनी कोटींची येणावळ बुडोवन कसिनोवाल्यां खातीर चल्लां सरकार. मोपा लागसार कसिनोक जमनीचे स्कॅम. नवी पॉलिसी कसिनोवाल्यांकूच. काँग्रेसीन काडली टीसीपी मंत्र्याची खरडपट्टी. कमीत कमी 5000 मतांची लीड काढून जिखतलो. सध्या बोवाळ करपी भाजपांतल्या असंतुश्टांक 8-10 दिसां भितर हायकमांड हाडटले जाग्यार. सुभाष शिरोडकराची हेडॉनात विधानां. आणि नरकासुराक नाचोवन नाचोवन लासून दिवाळी. नरकासूर जाले ट्रेंडी. मोठी मोठी पोटां गेली. आयले 6 पॅक्स. आवाज धुंवराचे प्रदूषणाक लागून अंदू मारण फोगाचेरय निर्बंध. सोमारा गोंयची चडशी नुस्त्याची मार्केटां बंद. मार्केटांनी शुकशुकाट. गोंयभरचे नुस्तेकार पणजे आझाद मैदानार. नुस्तें आयात बंद केले म्हूण सरकाराचे निर्बंध आनी नेमा आड दबावाक शक्ती प्रदर्शन. नुस्तें येरादारी करपी गाडयांक इन्सुलेटेड कंटेनर सक्तीक हरकत ना. मात एफडीएचें ट्रेडर लायसन घेवंक खंय 2 म्हयन्याचो प्राझ जाय. एकलोय आमदार मंत्री नुस्तेकारांच्या आंदोलनाचे सुवातेर दिसलो ना. की याचे लायसन्साचो इश्यू आसा पळय तो आमकां एक 2 म्हयने टायम दिवचे. आनी जे नियर बाय व्हेकल्स इंटरस्टेटचे मालवणचे देवगड आनी कारवार अंकोला ते सायडीन तदडी कोकणाचे गाडयो येता पळय ते 2-3 वरां भितरले गाडी तांकां तुवें ताजेर कितें तरी चिंतचें. आमी सांगना की तूं सोड म्हूण सांगना. आमी ते कन्सर्न पार्टी कोण नुस्तें धाडटा पळय मालवणकारां तांकांय सांगिल्लें आसा हो इश्यू गोंयचो गोंयकाराचो हेल्थाचो इश्यू जावन आसा. तुमी इन्सुलेट गाडी रेडी करात. तुमी नुस्तें हाडात गोंया. सद्याक तुमी इन्सुलेट गाडीन नुस्तें चालू करा. ते रेडी आसा. पूण हे लायसन्साचो इश्यू आसा पळय तो आमकां एक 4 दीस आमकां 2 म्हयने टायम दिवचे आनी रोखडे आमी स्टार्ट करतले आमचो धंदो. आमचो कांय प्रॉब्लेम आसचें ना. आमकां एफडीएची ऑफीस जायच. आमी तो आमगेलो पायलट डिमांड. तो पायलट डिमांड आसा पळय ते लोकां मदीं एक कॉन्फिडन्स हाडचे. नुस्तें खावचे गोंयकार बरे फ्रेश नुस्तें आमी हाडटले बरेच. आमकां तांचो सपोर्ट नाका. पॉलिटिकल पार्टी आमी सत्तेचेर उलयता. आमकां खरें आसतें जाय. आमी अनएज्युकेटेड. आमी चिखलान बसून विकपी ते येयना न्ही. ही मायनींग आनी हे टॅक्सी ताजे कितें व्हडलो इश्यू हे नुस्तेकाराचो. नुस्तेकार खंय तरी चाडलो जाल्यार न्ही हे कोण आसचें ना हांगा. फातोडेचो आमदार मंत्री विजय म्हणटा इतलो तेंप कायदो नेम आनी धरबान नासतना चलताले म्हूण आतां चलूंक शकना. जे कितें जातले ते कायद्याक धरून फाटीं सरपाचो प्रश्नूच येना. All these FDA guidelines were not being followed. There are so many things which are not followed, but which are there part of the rules of business. We now insist on following them. Why do we insist on that? Because people have lost faith and confidence in the fish that they are buying. So it has to be restored back. For that we are telling them you follow those guidelines. We have not had a ban on imports. See, everyone is talking about a ban on imports. There is no ban on imports. Where is the ban? They are saying you bring it in refrigerated vehicles or whatever. Buy those vehicles मरे. तुमचो कितें धाकटो धंदो काय न्ही तो. आतां प्रॉब्लेम आहा नुस्त्याचे ट्रेडरांचो आनीक एक महाराष्ट्रांत त्या आमदाराचो. सो तांकां भिवून आमी फाटल्यान धरूंक शकना. म्युनिसिपालिटीचे ट्रेडर लायसना शिवाय नुस्त्याच्या ट्रेडरांक एफडीएचे लायसन मेळूंक शकना आनी ट्रेडरांच्या आस्थापनाचो नांव गांव पत्तो धड आसल्या शिवाय तांकां पालिका रीतसर ट्रेड लायसन्सूय दिवंक शकना.
नुस्त्याचे येरादारीक इन्सुलेटेड कंटेनरांनी गाडयांची सक्ती आनी फॉर्मेलिनाचें टेस्टिंग ह्यो गजाल्यो वेगळ्यो. नुस्त्याचो धरबान नाशिल्लो ट्रेड सगळेच वटेन एक्सपोज. मारगांव फिश असोसिएशन आणि ऑल गोवा फिश वेंडराची पणजे एक मोठी सभा जाली. त्या सभेत तेंच्यांनी एक थारायलां, सरकाराच्यो सगळ्यो गायडलायन्स तांकां मान्य आहा, पण त्यो पाळपाक तांकां 2 म्हयन्याचो टायम दिवचो. आनी हें डिसिजन घेवपाक तेंच्यांनी सरकाराक 8 नोव्हेंबर पर्यंत प्रास दिला. 8 नोव्हेंबर पर्यंत तेंची मागणी मान्य जाली ना जाल्यार ते फुडलीं पावलां उबारतले. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी वांगडा लौकीक शिलकार. कोणें खंयच्यानूय प्रेशर हाडलो म्हूण फाटीं सरचो ना. FDA मंत्री विश्वजिताची नुस्त्याचे ट्रेडरांची पणजे रॅली आनी सिंधुदुर्गांतल्या धमक्यांक जाप. सिंधुदुर्गाचो मंत्री आमदार दीपक केसरकरान मागिल्लो 2 म्हयन्याचो प्राजूय विश्वजितान न्हयकारला. पर्सीन बोटवाल्यांचो सरकाराच्या एक्शनीक येवकार. चर्चिल म्हणटा फीश माफियांक उखलून मार्केटांत गोंयकार ट्रेडरां कडेन दियात. तांचे टार्गेट मेन होलसेलर इब्राहीम. गिरीश चोडणकर आणि काँग्रेस पक्षाकडे मुद्दे ना. हेंचे कडेन आतां तेंचोच एक काँग्रेसचो आमदार सांगता की आमकां धमकी दिता की आमचे गाडयो फोडटलो आनी कितें करतले आनी आमी नुस्तें गोंयांत हाडटले. आमकां कांयच फरक पडना ते कोण धमक्यो दिता आनी कांय ना. वी हॅव नो कमेंट्स टू ऑफर टू पीपल हू मेक थ्रेट्स. वी आर व्हेरी क्लियर, अनलेस दे ब्रिंग फिश विथ इन्सुलेटेड व्हेकल्स, unless they follow the FDA guidelines, not a single truck will be allowed inside the state of Goa. Any amount of rallies can be taken, any amount of money can be spent on getting people to Azad Maidan. Nothing is going to affect my mind. नितेश राणे कितें म्हणटा आनी कोण हांव तेजे सारको उलोवंक शकना. I have to keep my balance. Whatever I have done in the interest of the people of the state of Goa. I received a call yesterday from Deepak Kesarkar also. There is no question. I messaged him politely. There is no question of me complying or even relaxing it for one day. आमी हे फाटी घेवपाचे ना आनी कशेंच आमी फाटी घेवपाचे ना ह्या विशयाचेर. रावतले की हांवें 1-2 म्हयने फुडें धकलचे. हांवें सांगलें आय एम सॉरी, आय कॅनॉट डू इट. फॉर्मलना नुस्तें आमकां नाका. आज जेन्ना हांव सॅल्यूट करता, आप्पर बी दिता विश्वाजिताक आनी आमचे ऑनरेबल आमगेलो टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर विजय सरदेसाय, कित्याक तेमी डिसिजन जें घेतलां इम्पोर्ट बंद म्हूण तेंगेलो कायदो, कित्याक इम्पोर्ट सगळ्याको बंद म्हूण जाला तो सगळ्याक तेसो आसती. जेन्ना आज हे फॉर्मालिना पळय म्हणटा ते धोता आसतना पयलो म्हणटा इब्राहीम मावलाना आनी तेगेलो ग्रूप, हेका अरेस्ट करपा जाय. हे पर्यंत अरेस्ट जायना ते पर्यंत ते फॉर्मालिन बंद जावपाक डिफिकल्ट जातलें. आयज गोंय बोबाट जाल्यार 50% लोक नुस्तें खावपाचें सोडले. आमी जावन बोटकार जावन आहा, आमी युजर ऑफ दॅट मार्केट. त्या मार्केटाचे आमी यूज करता. म्हणटकच म्हाजें एक सजेशन आसलें गव्हर्मेंटाक आनी जे एग्रीकल्चर मिनिस्टर आहा तो विजय सरदेसाय ताजे लागीं हांव उलयलो की ह्या मार्केटान जेन्ना आमी युजर म्हणटकच आमचें नुस्तें थिंगा वयता म्हणटकच आमी बोटकार राबोणकार तर आयज नुस्त्याक आमी विकता वाडटा आनी एकठांय करता जाल्यार आमकां ते एसडी पिडीएन हितून घालपाक जाय. इतले मजगतीं सिंधुदुर्गांतलो काँग्रेस आमदार नितेश राणे फाटल्यान शिवसेनेचो खासदार विनायक रावतानूय गोंयाक शिटकावणी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नरकासुराक नाचोवन नाचोवन मारले उपरांत फातोडेर सावन दिवाळी सुरू. सबंद गोंयभर मोठ्या मोठ्या नरकासुरांचे रातभर जागरण. तरणाट्या रात जागयतात. मोठ्या पोटांचे नरकासूर आतां ना. हालीं तेंपार चडशा ट्रेंडी नरकासुरांक 6 पॅक्स. आवाजाच्या प्रदुशणाक लागून नरकासुराचे सर्तीक रातची 10 मेरेन मर्यादा. आवाज आनी धुवराचें प्रदूषण नाका म्हूण हे खेप माराण फोगाचेरय निर्बंध. चवथी उपरांत गोंयकारांक दिवाळी मोठी. सोमारा दीसभर वता वतात हे बाजार दिवाळेच्या सामानान भरिल्ले. तरेतरेच्यो ट्रेंडी लायटी आनी आकाश दिवे, पणट्यो, दिवे, फोग, काट्टा, खाणां, जिन्नस, सजावटीचें सामान. लोकांची सकाळ सावन मार्केटांनी गर्दी. दिवाळेच्या निमतान स्पेशल बाजाराची जोड. हरशी दिसाक 10 मेळटा ते आमाडे सोमतेच 50 10. हालींच नरकासुराच्या सर्ती बरोबर श्रीकृष्णाचे देखावे जातात. आवाजाचे प्रदूषणाक लागून वर्सा नरकासुराच्या सर्तीक रातचे 10 मेरेन मर्यादा आसता. आवाज आनी धुवराचे प्रदूषण नाका म्हूण मारान फोगाचेरूय वेळेचे निर्बंध.
6 नोव्हेंबराक फांतोडेर 4:30 ते 5:30 जाल्यार सांजे 7 ते 8 मेरेनूच फोग लावंक मेळटलो. 7 ते 8 नोव्हेंबराक राती 8 ते 10 मेरेनूच फोग लावंक मेळटलो. फांतोडेर नरकासुराक नाचोन नाचोन लासल्या उपरांत घरादारांनी आकाशदिवे, पणट्यो, रांगोळ्यो घालून ते लुटण्याच्या अभ्यंग स्नानान दिवाळीची सुरवात. 5 दीस दिवाळेचे. दिव्यांचो उत्सव व्हडले दिवाळेक तुळशीच्या लग्ना मेरेन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आदलो वीज मंत्री कुंभारजुंवेचो आमदार पांडुरंग मडकयकाराक खंय गोंयांत हाडला. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण ताका आयतारा कोणाक माग मूस लागूंक दिनासतना घरा हाडलो. ताचे भलायकेचो नेमको स्टेटस कळिल्लो ना. फाटल्या 5 म्हयने ताचेर ब्रेन स्ट्रोकाक लागून मुंबय उपचार चलताले. थंय गेल्ले कडेन ताका स्ट्रोक आयिल्लो. ताका ताच्या बंगल्यार दवरलो म्हूण कळटा. सध्या पर्रीकार, फ्रांसीस धरून तिगूय दुयेंत आमदार गोंयांत. एक ब्रेक. कमीत कमी 5,000 मतांची लीड काडून जिखतलो. 15,000 सुमार मतां आपल्याक पडटलीं अशें भाकीत काँग्रेसींतल्यान भाजपांत गेल्ले शिरोडेचे आदले आमदार सुभाष शिरोडकारान सांगलां. सध्या बोवाळ करपी भाजपांतल्या असंतुश्टांक 8-10 दिसां भितर हायकमांड जाग्यार हाडटलो असो विश्वासय ताणें उक्तायला. हांव भारतीय जनता पार्टी आयलो तो सांगपाक न्ही, कोण हेका काड ताका काड सांगपाक येवना. आनी तशें पळोवपाक गेलें जर जायत जाल्यार भाजी म्हणजे भारतीय जनता पार्टी पर्टिक्युलरली शिरोडा जे मंडळ हें आसा पळय न्ही, तातूंत खुबशे म्हजे वेल विशर्स आसा, खुबशे फ्रेंड्स आसा. आजूच न्ही, ते खाली आशिल्ले आनी पयरे आशिल्ले. देर आर लॉट मेनी ऑफ देम. कारण म्हज्या 35 वर्सांच्या पॉलिटिक्सांत हांवें सहसा दुस्मान तयार करूं ना. रायट फ्रॉम द ग्रासरूट लेवल टू द टॉप लेवल केन्नाच ना. कारण हांव नेगेटिव्ह केन्ना विचार करीत ना. नेगेटिव्ह विचार न करता म्हणजे पॉलिटिक्स आसता किंवा समाजकारण आसता. पण एक गजाल म्हाका सांगात की महादेव नायकाचो विरोध असोच जर चालू उरलो तुमकां तो माल पडचो ना? म्हाका दिसना. कारण ही सो इनसिग्निफिकंट. हांव इनसिग्निफिकंट म्हणना, सिग्निफिकंटूय म्हणना. कारण शिरोडेचे लोक जे आसात ते सुबुद्ध आसात, ते विचार करपी, आनी त्यामुळे ते विचारान करून जे कितें प्रॉपर डिसिजन घेवपाक जाय ते घेतले. ताजे बद्दल म्हाका साम खात्री आसा. भारतीय जनता पार्टीचे केडर हे इल्ले तांचे बरोबर आसचे ना? काही चडशे लोक आसूं शकतात, पूण म्हाका आनी एक कॉन्फिडन्स आसा. ते म्हटल्यार अशें की भारतीय जनता पक्षाचे जे लिडर दिल्ली आसा ते हे जे वातावरणात सद्याक मातशें चल्लां त्या संबंधी ते पुरेपूर काळजी घेतले मुखाल्ले सादारणशे 7-8 दिसां भितर. खरें म्हटल्यार आमकां ती बेगीन घेतली जाय अशें आसा. म्हणजे तांकां आफून हाडून जाणीव करून दिवपाची बाबा अशें अशें तुमचें कर्तव्य आसा, काम आसा वगैरे वगैरे वगैरे. कारण हें कशें आसा की BJP पार्टी 45 म्हणजे सपोर्ट जावचो वगैरे वगैरे ह्या पद्दतीन हें जाल्लें आसा. आनी म्हणून म्हाका सांगून दिसता तें अशें की मुखाल्ले 8-10 दिसां भितर आमची सेंट्रल लिडरशीप जी आसा पळय न्ही ते हातूंत भितर इंटरवेन जातलें. लास्ट म्हाका तुमी सांगले 15,000 वयर मतां काडटा म्हणून. लीड सांगा. इट वूड बी 28,000 वोटर्स आसात. बरोबर. सादारणशे 24,000 वोटींग जातलें. सो 15,000 प्लस अनदर 9, 24. सो तुम्ही 5 ते 6,000ची लीड म्हणटा. Yes. Yeah, last time I had a lead of almost 5,000. हय बरोबर. So you are saying that you will maintain your lead I will maintain. in spite of the shift over. Yes. You are confident that you will maintain. Very your much. lead. हे सरकार ऑफ कसिनो, फॉर कसिनो, बाय कसिनो, कसिनो लॉबीचो भर घालूंकूच सरकार धडपडटा. एंट्री फीचेरूच कोट्यांची येणावळ बुडटा. चिप्स आनी गेमीच्या पयशांचो हिशोबूच ना. मोदीची कॅशलेस ट्रान्झॅक्शनां कसिनोक लागू जायना काय म्हूण काँग्रेसीचो प्रस्न. नवे पॉलिसीन कसिनोक 4 वर्सां मुजतवाड. मोपा सारक्या सुवातेर खासा झोन हें खंय स्कॅम न्ही जाल्यार मुख्य सचिव आनी मंत्र्यांनी खंय क्लियर करचें. केदो व्हडलो रेव्हेन्यू लॉस फक्त एंट्रीचे हांवें करता. बाकीचे ज्यो चिप्स परचेज करपाक रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स तेजें सुद्दां लक्ष ना थंय. इट्स अ ह्यूज रेव्हेन्यू लॉस टू इवन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. 80 to 90% इज ऑन कॅश ट्रान्झॅक्शन्स वीच आर नेवर शोन. तांकां कितें जाय तें सगळ्यांक हे काजिनो लॉबी दिवपाक लागली आनी काजिनो लॉबी सरकार चलोवपाक लागली. हे बिल पास जालें त्या बरोबर, एक्ट जालो त्या बरोबर
तांकां आनी रिन्युवल बी ना, डायरेक्ट 4 वर्सांचें एक्सटेंशन. मोपाच्या एरियेक 4 लाख स्क्वेअर मिटरची एरिया हे डिजिग्नेटेड एरिया करपाक हेणी प्रपोज केला. द काँग्रेस पार्टी डेज द चीफ मिनिस्टर, द काँग्रेस पार्टी डेज द चीफ सेक्रेटरी. काँग्रेस पार्टी ह्या मंत्र्यांकूय आमी डेर करतात की हांवें कितें आयज सांगलां तशें कांयच ना म्हणून सांगात, नवीन पॉलिसी जायना म्हणून सांगात, ही मोपाक जमीन तुमी मार्क करपाना म्हणून सांगात. आमी म्हणलें हे सगळे मिनिस्टर्स इनवॉल्व आसा न्ही, सरकारूच इनवॉल्व आसा हितूंक. गोंय विकपाक सरकारूच सगळे मंत्रीच गुंतलेले आसात. गोवा फॉरवर्डाची हेल्पलायन पळयल्यार विजय आपलेच सरकार चलना हे मान्य करता. रेव्हेन्यू मंत्र्याचे कामूय खंय फेल. ते म्हणजेच प्रूव करतात की सरकार अस्तित्वांत ना, नाल्यार हेल्पलायन कित्याक गरज पडटाली. सरकार जर अस्तित्वांत आशिल्लो हेल्पलायन, आनी तो तेज्यात एक मिनिस्टराक कॉन्ट्राडिक्ट करता. तुमकां याद जातली रोहन खंवटेन एक पब्लीक ग्रिवन्स म्हणजे सांग गोंयकारां म्हणून लॉन्च केलें, याद जाता तुमकां न्ही. म्हणजे हेजो अर्थ असो जालो की ती हेल्पलायनूय चलना म्हणून दुसरे मिनिस्टराक, पॉवरफूल मिनिस्टर आसा ताका हेल्पलायन ओपन करपा पडटा. मंत्रिमंडळ बसके सारकी फटिंगपणां खंय गोंयकारांनी केन्नाच पळोवंक ना. हांव तेजी एक्चुली काकूट करता. आज मुख्यमंत्र्याच्या नांवान सरास चोरी चल्ल्यात. ते परत सांगता की मुख्यमंत्री आतां बरो आसा, तितलो बरो आसा. अरे डॉक्टर सांगकच ना, हें डॉक्टरान सांगप आसता न्ही. विजय सरदेसाय हो डॉक्टर न्ही. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. सारजोरा जाल्ले इंटर विलेज अजुमता ट्रॉफी फुटबॉल सर्तींत मडगांव स्पोर्ट्स क्लब वस्ताद थारले. फायनलींत तांणी नावेली स्पोर्टिंग क्लबाक 3-1 गोलांनी मारले. गोवा फुटबॉल संघटनेचो नवो अध्यक्ष चर्चिल आलेमावाच्या हातान इनामां वांटलीं. इनाम 15,000 रुपया. Defender of the final. सारजोरा स्पोर्ट्स क्लब सारजोरा आणि घडून हाडलेलो इंटर विलेज सॉकर टुर्नामेंट आवर लेडी ऑफ अजुमता ट्रॉफी. हातून आयज फायनलीन मारगांव स्पोर्ट्स क्लबान नावेली स्पोर्ट्स क्लबाक 3-1 गोलांनी हारयले. GFAचो प्रेसिडेंट चर्चिल आलेमाव चीफ गेस्ट आसलो आनी ताणें अनावन्स केला आतां सगळे इंटर विलेजीस टुर्नामेंटाक एक एम्बुलन्स फॉर एमर्जन्सी तयार आसतली. सारजोराच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर सावेडास. इतल्यानी बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.